नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो हेडलायन्स. आरजीपी भितर अंतर्गत वाद जाला खर. पणजेच्या पाटो हांगच्या पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पुरायपणान दवरला प्रशासकीय नियंत्रण. वेर्णा बिर्ला क्रॉस वाठारांत एका मिनी टेम्पोचेर कोसळ्ळी हाय व्होल्टेज वीज लायन. घडणुकेत छत्तीसगडच्या 30 वर्सां पिरायेच्या कामगाराक आयले आगताक मरण. आझाद मैदानाचेर फ्री उमर खलीद अशें बरयल्ले तकटे दाखयल्ल्यान जालो बरोच बोवाळ. पुलिसांनी एका तरणाट्याक ताब्यात घेतले उपरांत भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पुलीस स्टेशनाच्या भायर केलो निषेध. सांगेतल्या एसटी आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर मंत्री सुभाष फळदेसायान आपली भूमिका केल्या स्पष्ट. भाजपान एसटीचो खंयचोय उमेदवार दवरल्यार आपतो आसतलो पुराय तेंको, सांगता मंत्री सुभाष. पणजेच्या मुखेल रस्त्यार डिवायडराक लोखणाचे बॅरिगेड्स नाशिल्ल्यान गाडयांचे चल्ला स्टंट. येरादारी करप्यांच्या जिवाक जाला धोको निर्माण. आनी 36 दिसांच्या तरणाट्याच्या आंदोलनाक अखेर मेळ्ळो न्याय. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान दिलो राजीनामो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक धाडले राजीनाम्याचे पत्र. आता खबरो विस्तारान. आरजीपी भितर अंतर्गत वाद चड खर जाला. पणजे पाटो हांगच्या पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकार हांणी पुराय प्रशासकीय नियंत्रण दवरला. पक्षाचे कागदपत्र, आर्थीक नोंदी, डिजिटल डेटा आनी हेर मालमत्तेचे सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला आनी फुडलो आदेश ये मेरेन अनधिकृत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या अशें तांणी स्पश्ट केला. वेर्णाच्या बिर्ला क्रॉस वाठारात शेनवारा राती उसरा जाल्ल्या दुःखद अपघातात छत्तीसगडच्या 30 वर्सां पिरायेच्या कामगाराक मरण आयले. मिनी टेम्पोचेर आशिल्ली हाय व्होल्टेज वीज लायन पडून हो अपघात जालो. ड्रायव्हरान मात आपलो जीव साल्वार केलो. वेर्णा पुलिसांनी प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू केल्या. हांगा लायट सर्किट हे जाले, शॉर्ट सर्किट जाले. तो हे गाडीचेर पडले उपरांत तो ड्रायव्हर सायडीक रावलो. सायडीक तो जंप मारले उपरांत तो सायडीक उरलो आनी हे रॉंग सायडीक जंप मारलो पळय, तेका शॉर्ट सर्किट जावन तो एक्सपायर जालो. आझाद मैदानाचेर फ्री उमर खलीद अशें बरयल्ले तकटे दाखयल्ल्यान पुलिसांनी एका तरणाट्याक ताब्यात घेतले उपरांत भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पुलीस स्टेशना भायर धरणान निषेध केलो. ह्या तरणाट्याआड केस नोंद करून तांकां बंदखणीत धाडचो अशी मागणी आंदोलकांनी केल्या. तशेंच निषेधा वेळार अज्ञात मनशान मिडिया व्यक्तींचेर केल्ल्या हल्ल्यांत वेगळी एफआयआर दाखल करपाची मागणी केल्या. पुलिसांनी ही केस नोंद केल्या आनी फुडली चौकशी सुरू आसा. खबर ना खंयचे नाव सांगपाक भितर तोंडार मास्क लावन आयला. पण आम्ही हे सगळे भायले हांव सांगता तुका. चडशे आउटसायडरूच पळयता. तुम्ही पळयला आसतले, तुम्ही रिपोर्ट केला सगळे आउटसायडर. हांव एक चॅनल पळयता. भायले हांगा येवन गोंयचे आमचे जे सुसेगाद आसा आमी ते बाट लावपाक हीच कारण. हांगा गाय मारता आमकां खंयचे रे? फक्त गाडयो मारपाचोच काम आसा. हांव पणजेचो. हांव रावला जो पर्यंत हे सगळे टेररिस्ट हे सगळे जो पर्यंत अरेस्ट जायना तो पर्यंत हांव हांगार आसा. डिवायसमेंट चांगला एक्शन घेता म्हणून
पण जोपर्यंत हे सगळे भितर वचना तोपर्यंत हांगा बसता. ही सगळी जे supporter आहा न्हू, उमर खलिदाचे supporter, आयला ती नाचताले सगळ्या- ते सगळे व्हेरी स्पेसिफिक एक न्यूज चॅनलाचेर सारकें बरें एक्सप्लेन केला तेजेर खंयचे एक्ट लागला ते UAPAचे एक्ट लागला कितें चल्ला ट्रायल चल्ला सगळें तें एक्सप्लेन केला. कळ्ळें म्हाका परत तें रिपीट करपाक नाका पूण शॉर्टली सांगता एक मनशाचेर जेचेर UAPA एक्ट लागला एक सिरियस ऑफेन्सार जेणेन एक स्टेजी वयल्यान म्हणला की आमी रायट्स करुया आमी इंडियाचो एक पार्ट इंडियातल्यान कट करून घेवया त्या मनशाक समज खंय सिंपथी मेळटा त्या मनशाक हांव कन्फ्रंट करतलो. आज हांवें तेंच केलां. सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय आमचो अजेंडा कितें तो जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणून कितेंय तुमी उलयले आनी एंटी इंडिया लोकांक सपोर्ट केले जाल्यार हे जावचें ना. FIR रजिस्टर केला तेंच्यानी तुमी कितें आम्ही मागला आता पोलिसांकडे रावला आणि ही जर प्रवृत्तीक आम्ही आयज ओगी रावले जाल्यार फाल्यां उठून गोवा इज ऑल्सो ऑक्युपायड बाय इंडिया म्हणून हे नारे घालतले. लक्षात घ्या हेंचो तेंच्या मनान आसात ते बट ते भायर काडिनात कित्याक गोंयान अजून तेका तसो प्रो स्टँड मेळना. बट हेंका जर आयज खत पाणी घालत ही झाड जड उगत हांगा जाल्यार एक दीस गोवा इज ऑल्सो ऑक्युपायड बाय इंडिया म्हणपाक हे कमी रुपचे ना हे लोक. भारत माता के FIR कॉपी जाय आमकां आमी जो FIR कॉपी मेळोन परत आमकां जाय तशें आमकां समज सेक्शनात जावन तेका बेल दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा जाल्यार आमी हाड आनी दुसरी कंप्लेंट आनी आमकां भितर पळोवपाक जाय की मिडिया भावांचेर जो अटॅक जाला तेजेर सेक्शन घातला काय ना तो. पणजेच्या मुखेल रस्त्यार डिवायडराक लोखणाचे बॅरिकेड्स घातिल्ले मात कांय लोकांनी हे बॅरिकेड्स मोडून उडयल्ल्यान गाडयो आता ह्या डिवायडरा वयल्यान यो वच करतनाचे चित्र पळोवपाक मेळटा. आदींच ह्या रस्त्यार गाडयो वेगान धांवतात तातूंत हो जीव धोक्यांत घालपी स्टंट. गंभीर अपघात घडलो जाल्यार जापसालदार कोण पळयात हो खासा रिपोर्ट. गोंयांत पर्यटक गाडयांचो स्टंट दिसपट्टो उजवाडाक येत आसा मात तो स्टंट कसो आनी केन्ना लोकांच्या जिवाचो खेळ करीत हे सांगूं येना. पणजे स्मार्ट सिटी डिवायडरांक बऱ्या दर्जाच्यो लोखणी रेलिंग बसयल्ल्यो दिसपाकूय चकचकीत आशिल्ल्यो मात कांय लोकांनी ह्या रेलिंगाचे 12 बेरेस्तार आनी 13 शुक्रार करून मोडून उडयले. कोण रेलिंगा वयल्यान शॉर्टकट म्हणून उडयो मारूंक लागले जाल्यार कोणे रेलिंगाची आडकळ जाता म्हणून हुमटावनूच उडयले. पूण आतां हाचो फायदो मात गाडयांनी घेतलो. ड्रायव्हर गाडयो बिंदास्त डिवायडरा वयल्यान वयर चडयतात आनी मदींच गाडी भायर काडून रस्तो हुंपपाचो यत्न करता. आतां हो स्टंट खंयच्या निष्पाप लोकांचो बळी घेतल्यार जापसालदार कोण घेतलो? ह्या शॉर्टकट स्टंटाक फुल स्टॉप लागतलो केन्ना? हो एक मुखेल आनी गंभीर प्रस्न. आता आमी आसा ते पणजीम नियर डेल्टीन लायट कसिनो आनी व्हेरी फेमस म्हणल्यार तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ओल्ड बस स्टँड. सो हिंगा हे पणजीम आतां तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसती पडटा ते कसिनोचे एंट्रन्स आनी हिंगा मेन तुमी पळयत जाल्यार हिंगा रस्त्याक डिवायडराक बॅरिकेड पळय तेची आसली ग्रील आहली ओ रेलींग कितें ते हिंगा मॉडर्न पडलेले आहा आनी हिंगा कितलोच तेंप जालो हिंगा ते घाल्ले रिप्लेसमेंट केल्ले ना. आनी अशें तुमी पळयत जाल्यार हिंगा हें जाल्यार एक मॅरी गो रावंड कसो कोणूय खंयच्यानूय वच कोणूय कित्यानूय यो हिंगा मनीस चलोन क्रॉस जाता ते बरें आहा. पूण आतां आमी हालींच एक ह्या विकान एक हिंगा व्हिडियो पळयलो आनी हिंगा ट्युरिस्ट पळय जे रातचे येता पळय ते हे सायडींतल्यान आपणाचे व्हेकलांय क्रॉस करपाक लागले. सो हिंगा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हें अशें जाल्लें आहा कोणाक पडलेलें ना आनी दुसरें कायद्याची कोणाक भिरांत ना. ट्युरिस्ट येता ताका अशें जाल्लें आहा गोवा में कुछ भी चलता है. सो हें हिंगा अशें जाल्लें आहा. सो हे तुमी पळय हिंगा बॅरिकेड आतां कितलो तेंप जालो हिंगा अशीच ओपन आहा ना म्हूण मुन्सिपालिटीकूय पडलेलें ना म्हूण कोणाक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट आहा PWD वो तेंकाय हिंगा हें पडलेलें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर विन्संट रोजारियो. दिल्लीतल्या जंतर मंतर वाठारात चलपी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनामदी एक व्हडली खबर आयली. ज्या केंद्रीय शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करीत नीट विद्यार्थी आनी हेर तरणाटे धरण्याचेर बशिल्ले तो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र धाडून निमाणो राजीनामो दिल्ल्याची म्हायती मुखार आयली.
देशभर चलत आयिल्ल्या नीट पेपर लीक आनी परीक्षेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात निमाणे एक व्हडली राजकीय घडामोडी घडल्या. लोकांची तिडक वाडत आशिल्ल्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. हे घडणुके उपरांत दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर निषेध करपी विद्यार्थ्यां मदीं आनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां मदीं उमेदीचें वातावरण दिसून आयलें. मजगतीं कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके हांणी जंतर मंतर हांगा जाल्ले रॅलीत आपल्या समर्थकांक संबोधीत करतना म्हटले, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए अशी प्रतिक्रिया दिली. शिक्षण मंत्र्याचो राजिनामो हो फकत चळवळीचो पयलो पावंडो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. चळवळीच्यो वट्ट 3 मुखेल मागणी आसात अशें दिपके हाणें सांगलें. तातूंतली एक मागणी पुराय जाली, तरी उरिल्ले 2 मागण्या संबंदी सरकारान बरयल्ली हमी दिले बगर चळवळ फाटीं घेवचे ना. नीट प्रकरणाक संबंधीत जीव सोंपयल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाक दरेकी 1 कोटी रुपयाची अर्थीक मजत दिवची आनी निषेधा वेळार गैरवागणूक केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी ते करतात. आता ह्या प्रकरणात सरकार फुडें खंयचे निर्णय घेता आनी निदर्शकांच्या उरिल्ल्या मागण्यांक लागून खंयची भुमिका घेता हाजेर पुराय देश नदर दवरून आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॉक्रोच जनता पार्टीन केंद्र सरकाराकडेन उलोवणी करून जंतर मंतराचेर केल्लो निषेध फाटीं घेतला. सरकारी प्रतिनिधी कडेन 3 बसकांनी उलोवणी केल्या उपरांत पक्षान आपले मुखेल मागणी मान्य जाल्या असो दावो करून निषेध स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला. एनजीटी कडल्यान गोंय सरकाराक व्हड ठपको बसला. नेरूल वाठारांत कथीत बेकायदेशीर व्यावसायिक वावर केल्ल्याच्या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाक कळाव जाल्ल्यान एनजीटीचे पुणे खंडपीठान गोंय सरकार आनी GCZMAक 50,000 रुपयांचो दंड घाला. गोंयांतल्या कांय पंचायतीचेर टेंडरिंग नेम मोडपाचो आरोप आसा. ऑनलायन निविदा प्रक्रियेंतल्यान वचनासतना 5 लाखां परस चड मोलाची कामां थेट चालीक लायली असो दावो करून संबंधीत अधिकाऱ्यां आड कारवाय केल्या आनी लुकसाण भरपाय मागल्या. कलंगूट मतदारसंघातले फोरम वांगडी ग्लेन फर्नांडिसान हे संबंधी मुखेल सचिवा सयत वेगवेगळ्या खात्यांत औपचारीक कागाळ दाखल केल्या आनी 15 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार उच्च न्यायालयात व्हरपाची शिटकावणी दिल्या. येवपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षांमदीं युती जावपाची चिन्हां परतून दिसपाक लागल्या. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड मदीं युती जावची अशी लोकांची इत्सा आसा. दोनूय पक्ष एकठांय आयले जाल्यार भाजप वेंचणूक हरतलो असो विश्वास गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान उक्तायला. जाल्यार काँग्रेसीन वेंचणुकेक जैत मेळोवपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाची गरज आसा. अलायन्साचेर योग्य वेळार चर्चा जातली असो हिंट गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी दिलो. हांव गिरीशाक एक बरी भलायकी आनी बरें पिराय खुशाल बरी जिवीत फडोवपाचें गोंयचे खातीर पक्षा खातीर झगडपाक आनी गोंयकारांक न्याय दिवपाक. गिरीश हो आमचो पक्षाचो अलायन्स पार्टनर प्रदेशाध्यक्ष. म्हणजे इलेक्शन बरें आसा. ताणें काल डिक्लेअर केला की तो एके बेगीन इलेक्शनाकूय उबो रावतलो. गिरीशान ते बेगीन डिसायड करचें खंय रावता आनी जिखूंक जाय. जिखपा खातीर बेगीन पावला मारचें. काँग्रेस ओल्ड पक्ष मातसो टायम घेता. टायम घेवन घेयना. आतां फास्ट वचपाची गरज आसा.
आणि बेगीन सुशेगाद म्हणजे सोडून बेगीन म्हणजे इश्टो सुशेगाद न्ही पण ताचो पक्ष सुशेगाद तर बेगीन लागूंक जाय बेगीन पावलां मारूंक जाय आनी जिखपाक ते करपा खातीर ताका हांव सगळे मागता की ताका बरी भलायकी दिवची आनी बरें बळ दिवचें. तुझे अलायन्स पार्टनर उरलो फुडल्या इलेक्शना अलायन्साचेर कितें आसा ते जाता तेन्ना सांगता पडटा प्रत्येकान लिपून जाता ताका हेंच म्हणटा कितें काळात जाता जावपा लागला ताका लागून ताचे जाता रे जातात तें आतां कितें करता. त्याने विशीस एक्सटेंड केले म्हणून आनीक आमी जो अलायन्स आमचो आसा तो हेजे मुखार असोच चालू उरतले आनी चालू उरपाक जाय अशी सगळ्या गोंयकारांची इच्छा आसा. आनीक आमी सगळे एक जाले जाल्यार नक्कीच बीजेपीक डबल डिजीट टच करपाक खूब कठीण जाता आनी तसो लोकांचो मुळूय आसा. खात्री आसा की आमी सगळे एक जावन एकवटान आमी हे इलेक्शन फायट करतले सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांक दिसता. अडाणी पोर्ट टर्मिनला संबंधित कंत्राटी कामगारांच्या संपाक मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकरान तेंको दिला. सुमार 300 कामगारांनी आमोणकराक मेळून ताच्या मागण्याचेर चर्चा केल्या उपरांत तांणी आंदोलन कार्यकर्त्यांकडेन चर्चा केली आनी व्यवस्थापनाकडेनूय संवाद साधलो. कामगारांची कायदेशीर मागणी बेगोबेग सोडून या प्रश्नाचेर उपाय सोदून काडपाचें आवाहन आमोणकरान अडाणी कंपनी व्यवस्थापनाक केला आनी कामगारांक पुराय सहकार्याची खात्री दिल्या. सडनली म्हाका कॉल येयलो आनी हे जे तुमी पळयता सगळे जाण ते आमचे अडाणी कंपनी आसा आनी अडाणीचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जो तेंचो पार्टनर म्हणटा ते सी ग्रीन म्हणून आसा आनी सी ग्रीन कंपनीच्या अंडर हे सगळे जाण काम करता. हे आतांसून काम करना गेली कितलीशी 15-20 वर्सां जाले हे काम करता आनी इतली वर्सां ते काम करीत आसा. एवरी टायम जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो चेंज जायत रावता आनी हे सी ग्रीनाचो कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्सांचो आसलेलो. सडनली 3-3.5 वर्सां जाली आनी तेजो कॉन्ट्रॅक्ट मदींच काडला आनी कोण तरी दुसरी कंपनी हाडल्या दिसता. सो तेज्या लागून सडनली हांकां इन्फॉर्मेशन केलें. सो हेंच्यांनी म्हटलें कितें बाबा आमकां जे टर्म चेंज करतले तुमी त्या प्रमाणे आमची जी फॅसिलिटी जी कंपनी कडसून मेळटा ती सगळी आमची परत चेंज जातली. सो ते एग्री जायनाले. सो ते कितें म्हणटा कितें आमकां अडाणी कंपनीन ऑन रोल घेवचे म्हणजे परमनंट स्टाफ म्हणून घेवचो. जे अडाणीचो जो हेड आसा हांगलो संदीप रॉय तोवूय हांगा येयलेलो तेजे कडेन हांव उलयलां. ती न्यू कंपनी कोण येयला तेजो कोण मनीस येयलेलो तेजे कडेन आमचें उलोवप जालां. ते म्हणटा कितें आमकां ती न्यू कंपनी कडेन आमकां कांय लेना देना ना. आमकां जे लागता तो सी ग्रीन लागता आनी अडाणी लागता. सो हेंचो सगळ्यांचो डिमांड आसा कितें बाबा अडाणीन आमकां पे रोलाचो घेवचो. कित्याक ते म्हणटा कितें लास्ट टायमी आमकां सी ग्रीनाच्या अंडर जेन्ना घातले कॉन्ट्रॅक्टाच्या तेन्ना आमकां खुबशी एश्युरन्स दिल्लेले आनी ती एश्युरन्स दिवन आयज पर्यंत ती आमची पूर्ण करूं ना कंप्लीट करूं ना. सो ते कितें म्हणटा फाल्यां हे ताका दिले फाल्यां हेच जातलें फाल्यां 2 वर्सांनी ताका हांव चेंज करतले आनी कोणाक हाडटले आनी हांगले हेड म्हणटा कितें आमच्या हातीन कांय ना कितें आसा तें डिसिजन अहमदाबाद ऑफिसानसून जाता म्हणटा. सो ते म्हणटा कितें आमचे कडेन कांय ना. सो लोकांनी सगळ्या वर्कर्सांनी म्हाका दिसता सद्या जे ऑपरेशन आसा अडाणीचे ते स्टॉप केलेले आसा सद्या बंद दवरलेले आसा. हांव तांकां सगळ्यांक विचारतलो बाबा फुडलो स्टेप तुमचो कितें. ते म्हणटा कितें आमचो डिमांड आसा कितें आमकां ऑन रोल घेवचो म्हणून. इस कंपनी में करीबन 14-15 साल से काम कर रहा है और हर बार एक नया ठेकेदार बार लेके आते हैं ये लोग और हर 5 साल में 6 साल में चला जाता है वो. और हम लोगों को एश्योरेंस देते हैं कि आपको इंसेंटिव मिलेगा ग्रेजुएट ये मिलेगा 10 अलाउंस मिलेगा. ऐसा कुछ मिलता नहीं है. हम लोग काम करने का ओवर टाइम भी देते नहीं ये लोग. सिर्फ एश्योरेंस देता है और बोल के चला जाता है बस. एक बार बिजली साइड आया वो बिजली साइड चला गया दूसरा आया दूसरा गया ये रिपीट होता रहता है यहाँ पे बस. और अभी नया कॉन्ट्रैक्टर लाया है उसका आदमी बहुत रफ एरोगेंट बात करने का उसको वो नहीं है इसलिए हम लोगों को शायद जम नहीं रहा है कॉन्ट्रैक्टर. हमको अच्छा नहीं लग रहा है. कितना स्टाफ है और अभी हमारा 200+ स्टाफ है अभी. दिला बरोवन कितें आहा तें आतां वर्कर आमचे खूब जाण हांगासर ऑलमोस्ट 80% वर्कर हांगा सडा वास्को जेटी हेच रेजिडंट्स हांगा सगळे तेका लागून संघ चोऱ्यो येयला हांगासर. तेंचे इश्यूज मेन कितें आहा ते आमचे लेटर 20-21 पॉयंट्स आहा ते फाटले जाले. मेन तेंचो मेन पॉयंट आहा की तुमचे कडेन आतां 15 वर्सां जालीं काम करता तुमी आमकां डायरेक्ट अंडर कंपनी कित्याक घेयना हो वर्करांचो क्वेश्चन आहा. सो अंडर कंपनी कित्याक घेयना तेजो रिप्लाय तेंच्यांनी दिवंक ना ती पॉलिसी ना म्हणटा. आतां तेजेर डिस्कशन फुडें जातलें पूण वर्कर्साचो स्टँड तो आसा की आमकां
अंडर कंपनी घ्या ऑन रोल घ्या सारखे मार तुमच्याकडे सो समज घेईन जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले घेणार जाल्यार फुडें डिस्कस करतले कित्याक जायना कित्याक कन्क्लुजन तुमीच सांगा म्हणून तेंचे कडेन ना जाल्यार हे अशें कंटिन्यू आसतले आयज हँडलिंग बंद केलें तुमी फूल आयज बंद जालो आयज सगळ्या वर्करांनी बंद केलं फाल्यां चालू आसतलें आता हे बंद आसतले आता कितें डिसिजन जातलो तेंचेर तुमकां मागीर सांगूंक शकता केन्ना चालू जातलें केन्ना पूण हेचेर बेगीनचो बेगीन अदानी ऑफिसरांनी आपलो डिसिजन दिवचो शेनवारा गोवा फॉरवर्ड पक्षात साबार तरणाट्यांनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांच्या हजेरेत प्रवेश केलो. या वेळार विजय सरदेसाय हांणी राज्यांतल्या सध्याच्या सरकाराचेर टिका करून तरणाट्यांच्या प्रश्नाचेर आवाज काडलो. देशाचे राजकारण जनरेशन जेन झी म्हणटाने दाखोवन दिला की रस्त्यार येवन शांतीपूर्ण एक सिस्टमाच्या विरोधान एक संघटीत मुवमेंट जर केलो विदाउट इवन पॉलिटिकल लेबल ताची जैत जावंक शकता. आज जेन झीचें जैत आमकां दाखोवन दिता की लोकां बरोबर एंगेजमेंट आनी बहुसंख्य लोकांचे जे पॉप्युलेशन आहा म्हळ्यार 18 to 35 60% of the population 18 to 35 ह्या पॉप्युलेशनाचे अशे एक सिम्बॉल्स बरे सिम्बॉल जे बरे कारणां खातीर रस्त्यार येवन लोकां खातीर जोडूंक शकता अशें खंयच्या पक्षान सक्रीय करप गरजेचें ते आज आमी करतात. पयलें म्हणल्यार हांव सगळे गोंयचे जेन्झींक परबी दिता कित्याक तांणी दाखोवन दिला की तांणी सरकाराक दिलें ना भुरगीं ती पूण तांणी दाखोवन दिलें की तुमी कितेंय परमिशन दिलें ना जाल्यार पसून बरे गोंयकार सारके बरे सुसंस्कृत गोंयकारांचो सपोर्ट तांकां आशिल्लो. तांचे डिमांड सारके आशिल्ले. धर्मेंद्र प्रधानाचें रेजिग्नेशन म्हणल्यार सरकाराची एक भशेन कल्पेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक प्रकार. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रगल, दिस इज द बिगिनिंग. आपल्याक भशेन जाय त्या भशेन रिशफल करून ताका मागीर सायडीन दवरतलो. हे खेपे ताका तें करचें पडलें कित्याक ताचें नांव तें दामिल्लें तोंड गुणें जालें ताका देंवोचोच पडलो. तितलेंच न्ही ताजे ओन पक्षांतले बरे व्हडले लिडर मुरली मनोहर जोशी बी तांणी सर्टिफिकेट तांकां दिल्लें आहा की भुरग्यांक हे भशेन मारप न्ही. सो रेजिग्नेशन एक जाली मारलें तेजेर एक्शन कितें जाता मेल्यार तांचेर कितें कोण एकाउंटेबल जाता. 21 जाणी जे हे वर्सा मरण तांकां मेळ्ळा सुसायड करून तातूंत एक गोंयकार आहा तांचें कितें जाता. गेल्या कितल्या वर्सांनी 85 लोक मेल्ले आहा. ओवरऑल जर निटाचेच एक्झामीचे पेपर लिका खातीर 85 सुसायड जाल्ले आहा म्हणून अशें अकाउंटेड आहा. सो अकाउंटेबिलिटी जाय. मंत्री रिजायन जाला अकाउंटेबल म्हणून. आतां हे मेले तांकां 1 कोटी दिया म्हणून तांणी डिमांड केल्लो आहा. केसी घालाचे विड्रॉ करा म्हणला. हांगा गोंयांत शांतीपूर्ण हातूंत आझाद मैदानाचेर ते एजिटेट करपाक गेले. थंय FIR जाल्या. मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली त्यो FIR भितर करता म्हणून अनाउन्स करूंक जाय. नाजाल्यार हांगाचे जेन झीन एजिटेशन बंद करपाचें ना. गोंयांत चालूच दवरपाचें कित्याक गोंयांत तांणी बी एक भशेन जैत जिखिल्लें आहा. तांकां हांगा कॉक्रोच तांकां टर्मायट म्हणलें. ते टर्मायट म्हणिल्ल्यानी माफी मागूंक जाय. सांगितल्या एसटी आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. धनगर समाजान एसटी आरक्षणाची मागणी केल्ल्याचेर उलयतना तांणी हे संबंधी प्रक्रिया आनी मागणी हाचेर टिप्पणी केली. आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर समाजाची भावना मतींत दवरून सरकार फावो ती पावलां उबारता अशें तांणी सांगलें. मजगतीं भाजपान एसटीचो खंयचोय उमेदवार दवरल्यार आपलो तेका पुराय तेंको आसतलो अशेंय मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. खंय एसटी समाजाच्यो मिटिंग्यो जाता आनी अशें आयकूं येता की समज सांग्यार एसटी रिजर्वेशन जायना जाल्यार तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट उबो करता म्हणून हेजें तुमचें कितें प्रॉब्लेम ना. कारण लोकशायेन भितर प्रत्येकाक हक्क आसा निवडणूक लढपाची आणि एसटीच्यो मिटिंग्स जातल्योच आणि तातूंत भितर गैर कांयच ना. कारण हो त्यांचो न्याय हक्क आसा आणि तातूंत भितर जर रिजर्वेशन जालें जर जायत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी तर्फे जो कॅन्डिडेट आमकां दितले
एसटींतल्यान जाल्यार हांव ताच्या बरोबर संपूर्णपणान रावतलो. हांवें जें इतके पर्यंत कार्य केल्लें आसा तें कार्य आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून केल्लें तें सुभाष फळदेसायचें वैयक्तीक न्ही. म्हणजे म्हजें मत आसा की तांकां जर एखादे वेळ हो रिजर्व जालो जर जायत जाल्यार संपूर्णपणान आमी म्हणजे सगळे झोकून दिवन काम करतले आनी भारतीय जनता पार्टीचो दिल्लो उमेदवार आमी निवडून हाडटले. येदा कदाचित रिजर्वेशन जालें ना म्हणून तुवें दुसरो प्रश्न काडलो आसा की ते आपलो एक कॅन्डिडेट दितले. जर पार्टीन तांचो दिल्लो कॅन्डिडेट जर घेतलो जर जायत जाल्यार निश्चितपणान हांवूय ताचें म्हणजे सारथीपण करतलो आनी त्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडटलो. जो कॅन्डिडेट आमकां भारतीय जनता पार्टी दिता तो निवडून हाडपाचें कर्तव्य हें आमचें आसा. समज धनगर समाजाचे तेंच्यांनी खंय तरी सरकाराक डेडलायन दिल्ली आसा की 15 ऑगस्ट म्हळ्यार कितें आमगेलें फायनल करचें ना जाल्यार आमी त्रेवे आंदोलन जावं कितें तरी मुखाल्ले स्टेप घेता म्हणून. आमचे सरकार आनी पार्टी घेवन पळयतले की तांचे निवेदनां जी दिली नंतर सरकार योग्य मार्ग काडीत आसा. म्हाका दिसता की धनगर समाजाचो जो प्रश्न आसा तो खूब प्रलंबीत आसा आनी तो न्याय हक्क तांकां मेळपाकय जाय. कारण आमी पळयताले की जेन्ना गावडा वेळी पुणमी हांकां जेन्ना हें मेळ्ळो दर्जो मेळ्ळो तेन्ना धनगर समाज खंय तरी फाटल्यान उरलो आनी हो तांचो परत एक फावटी न्याय हक्क आसा. ते आपल्या खातीर लढो दीत रावतले आनी तांच्या लढ्याक यश आयलें जर जाय जाल्यार एखादे वेळ हो तांचे एसटी भितर समावेश जातलो. आमी तांचे वेलकमूच करता आनी हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून आतां पर्यंत हांवें तांच्या फाटल्यान पूर्णपणे पाठराखण केल्ली आसा. हांव म्हजे तर्फे दिल्लीकूय वचून हांवें प्रयत्न केल्ले आसात. जरी म्हाका कोणी खंय कितेंय म्हणून न्ही जरी म्हजे कडेन त्यो संघटना आयल्यो ना जाल्यार पसून एक दीस खंयचेच कांयच डिले करनासतना आमी ज्या ज्या वेळाचेर आमकां रिकमेंडेशन अमेंडमेंट करपाक जाय त्या वेळाचेर अमेंडमेंट करून दिल्ले आसा. पूण खंय तरी तेंच्यांनी सुद्दां कॅन्डिडेट हाडल्यार तुमकां खंय तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी कांय प्रॉब्लेम ना. हांव परत सांगता की सुभाष फळदेसाय हो जन्माकच आयला आमदार आनी मंत्री रावपा खातीर न्ही. आमी कार्य करता हांगा पावल्ले आसात. सुरवातीचे म्हाका दिसता की गेले ते 35 वर्सांचे कार्य भारतीय जनता पार्टीन भितर आसा. एक पंचायत सदस्य म्हणून एक जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून एक आमदार म्हणून डेप्युटी स्पीकर म्हणून आणि आता मंत्री म्हणून आमी कार्य करीत आसात. हांव बूथ प्रमुखूय भारतीय जनता पार्टीचो जालो, हांव मंडळ अध्यक्ष जालो, हांव जिल्हा अध्यक्षय जालो, हांव स्पोक्स पर्सनय जालो आनी अनेक म्हाका मिडियाची जबाबदारी गोवा लेवलाचेर मेळ्ळी. हांवें म्हाका दिल्ल्यो ज्यो जबाबदारी आसा त्यो पूर्णत्वाक हांवें व्हेल्ल्यो आसात आनी त्या वेळार खंयच केल्लें ना. 35 वर्सां हांव काम करता आसतना आतां खंय तरी म्हाका आमदारकी मेळ्ळा हें मेळ्ळा. पूण ताजे नंतर आमदार जालो किंवा हांव पंच जालें जर जाय जाल्यार सादारण आतां 35 वर्सां जाल्ल्यात. पंच जाले नंतरय बी हांवें इमिडिएट कितें आमदार जावपाक जाय म्हणून केलें ना. काम करीत रावलो. मंडळाचे अध्यक्ष 2 फावटी जालो पूण तरी आसतना अश्यो मागणी घालना. ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टीन म्हजें सिलेक्शन केलें त्या वेळाचेर पूर्ण बळ लावन हांव लढलो आनी निवडूनय आयलो. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पावस, मातयेचो वास, भक्ती आणि गोंयची जिवंत परंपरा म्हणजेच चिखलकालो. 24 ते 26 जुलै 2026 माशेलातल्या श्री देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारात गोंय पर्यटन खातें गोंय सरकार आयोजित करता संस्कृती, संगीत आणि भक्तीचो उत्सव. 24 जुलै 4 जातले कुकिंग कॉम्पिटिशन. ताज्या उपरांत 5 अणभवपाक मेळटले तन्वी वालावलकर आणि द हार्ट ऑफ जोगन बँड हांचो मनाक धादोशी करपी अनुभूती हो खास संगीतमय प्रवास. मागीर 6:30 वरांचेर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते गायक श्री महेश काळे हांची अभंगवारी. 25 जुलै श्री देवकी कृष्ण देवळात जातलो भक्तिरसान भरिल्लो अखंड भजन सप्ताह आणि 26 जुलै सकाळी 11 वरांचेर देवळाच्या वाठारात रंगतलो तो चिखलकालो. तर तारीख लक्षात दवर 24 ते 26 जुलै 2026 श्री देवकी कृष्ण देऊळ माशेल. चिखलकालो 2026 परंपरेचो उत्सव, संस्कृतीचो अभिमान.
गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. आमचं विघ्नहर्ता बेगीनच येता. त्याच्या आगमनान सगळ्यांक सुख समृद्धी आणि वरदान प्राप्ती ही जातलीच. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ श्रीस्थळ काणकोण घेऊन आयला खासा देणगी कुपना. फक्त 500 रुपयाच्या देणगी कुपनाचेर तुम्ही जिखपाक शकतात 18 लाख रुपया. त्या भायर दुसरे इनाम 10 लाख, तिसरे इनाम 5 लाख रुपया आणि हेर जायती आकर्षक इनामां आणि रोकड रुपया तसेच भांगराच्या स्वरूपान खासा इनामां दवरल्या. या देणगी कुपनाचो ड्रॉ 22 सप्टेंबर सांजेच्या 4:30 वरांचेर जातलो. तर तुम्ही वाट कोणाची पळयतात? आयजच तुमचे देणगी कुपन घेवचे आणि बाप्पाच्या आशीर्वादान तुमचे भाग्य सदाकाळा खातीर उजवाडवचे.